अर्गां तुका जेजू, महिमा तुझो, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाच्या उतर आमकां फावो जाला मार्कस एवांजेल 1:12 वाक्या. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 12. जेजू थंय थावन भायर सर जुदेय प्रांतांत आनी जॉर्दन न्हंय पलतडीच्या गांवाक आयलो. हांगा लोक जमो ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तो वळ थोडे फारिजेव ताचे सर्सीन येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयतवे जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळेसराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हणून मोइजेन राजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचे कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणां पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एक व्हरतलो, ती दोगांय एक जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बगार एकच. ह्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना सिसांनी परत्यान त्याच विशयी जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जातात ती प्रद्वार आदारतात. हे उतार आज आमकां फावो जाला लग्ना जिविता विशयंत जेजू सवाला वरवीं आनी लग्ना बांद मोडचे विशयंत जेजूची एक शिकवण आनी खंडे सावन आमकां बारीक गरजेची. जी कोण लग्न जिवीत आपणावंक येतात ह्या लग्न जी कोणें आपणायलां तांकां बारीक गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार लग्नाचो सक्रामेंत एक पवित्र आनी देवाक चड आनी चड संतोश भोगचो सक्रामेंत हो. कित्याक एक स्त्री आनी एक ददलो लग्न जाता जाल्यार देवाच्या कामांत ती मेतेर जातात. देखून देवाक व्हरतो संतोष भोगता आनी संतोशान तांकां तो एकवटायता. आनी मलाकी ग्रंथांत ती आमकां आयकूंक मेळटा. जर आमी वाचता जाल्यार 3ऱ्या अध्यायांत ती वाचयेत आमकां. ह्या चड जावन 2ऱ्या अध्यायांत आमकां ताचे विशयंत सविस्तार जावन बरयल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां मलाकी ग्रंथांत थंय सांगता, कित्याक सर्वेस्पर तुजे आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पत्नी मदें साक्षी आसलो. ती तुजी सांगातीन वा तो तुजो सांगाती आनी करारा वरवीं ती तुजी पतीन या तो तुजो पती जाल्लो. आमी वाचयेत मलाकी ग्रंथ 2रो अध्याय वाक्य 14. ह्या वाक्यान सांगलां, जेन्ना एक स्त्री आनी ददलो लग्न जिविताचे पयले मॅट काडटात आनी ते करार फॉर्मां भरतात आनी सिग्नेचर करतात, 2 साक्षी घालतात, ते जाला देव थंय मदें साक्षी जावन आसलो म्हूण सांगता. देखून जेजू हांगा क्लियर सांगता, देवान जोडिलां ते कोणेंच मोडिना जावं दी. देखून पवित्र सक्रामेंत आमच्या आमी सक्रामेंत काण घेता सगळे पवित्रत. पूण देवाक चड आनी चड संतोश हाडचे, जेजूक चड आनी चड संतोश आसचो सक्रामेंत म्हळ्यार लग्न जिविताचो सक्रामेंत. ह्या लग्नाचे सक्रामेंत जावन आसा. देखून आमी तो कितले पवित्रपणी सांबाळीचे, कितल्या देवाक मानवून आमी जियेचे. देखून आमचे भितर आज कितलींय डायवर्स जाती आसात, जायतो लोक डायवर्स दिते आसात. काजार जावन एका म्हयन्यान, काजार जावन 1 वर्सान, 2 वर्सांनी, 3 वर्सांनी जायते संगती. आनी सर आमी पळयता आमी ददलो दुसऱ्या संबंदांत या बायल दुसऱ्या संबंदांत जियोवचे तरी संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसात. खंडीत जावन मुखाच्या भावानी भयणी पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता, जर 3रो अध्याय कान आमी वाचता जाल्यार ते 1:7 वाक्या आमकां क्लियर सांगता. सुरू बायला विशयी सांगता, तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्थ सत्मानिनान जाल्यार उतरावेनच कितेंच एक उतार उलयनासतनाच आपल्या बायलांनी नितळ आनी भक्तीभिरांतेच्या साल पळोवन ते मन बदलतले.
मन बदलतलें स्त्रियांक पेद्रूस सांगता पेद्रूच्या पत्रान सांगता कशें आमचें कुटुंब बचाव करीचें गी म्हणून आज कित्याक म्हळ्यार पयलींच्या पवित्र सभेंत स्त्रियांक उलोवंक अवकाश नासलो आनी तांणी आपली जिणी देवाच्या भिरांतेन देवाच्या सक्तेन जियोवन ताची एक मेलपंक्त जावन ताची त्या स्त्रियेच्या जिणे द्वारे आपल्या दादल्यान जिणी बदलचे बरी म्हणून सांगता पेद्रू हांगा 7व्या वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळटा थंय दादल्या विशयान सांगता तेच बरी तुमी घोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणली मनान दवरन तुमच्या बायलांक सुदारसून जिया अस्कत म्हळ्यार आजकाल सगळ्यांनी जिंचे मस्कत म्हणटा जाल्यार मतींत अस्कत म्हणून मतींत अस्कत न्हय तशें न्हय तें मतींत अस्कत न्हय बघ्यार कुडींत अस्कत आनी दादल्याची कूड कितली घट आसता कितलो बळादीक आसता स्त्रियेची कूड कितले म्हळ्यार अस्कत त्या विशयान पेद्रू हांगा सांगता देखून तुमच्या बायलांक सुदर्शन जियेया तुमचे सगळे एकच जिविताच्या देण्याच्यो साहदायीजीन ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचीच अडखळ आसची ना एका दादल्यान आपल्या स्त्रियेक मगान पळोवन ताका सुदर्शन जियेल्यार ताचे थंय एकवटान समयाक तुमी अर्गां दिशात जाल्यार देवाक ती जिणी चड आनी चड मानूं वता तितली मात्र न्हय तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचेच अडखळ आसची ना म्हणटा कित्याक तें मागणें सगळें सारकें जातलें आनी आमी पळोवंक गेल्यार आनी एक उतार आमकां सांगता सरेस्पोर देवाक 3 संगती मानूं वतात गय जर आमी वाचता जाल्यार सिराकाच्या ग्रंथांत 25व्या अध्यायांत ते पयलेंच वाक्या थंय सांगता 3 विशय म्हाका पसंद म्हणटा देवाक तशेंच मनशाक तें पसंद देवाकी पसंद मनशाकी पसंद 3 संगती पयली संगती बाबाओ मदें एक म्हण शेजाऱ्या सांगाता इश्टगत शेजाऱ्या मदें इश्टगत आनी संतोशान सांगाता जी येतली घोव बायलां 3 संगती म्हणटा देव म्हाका पसंद म्हणटा मनशांकी पसंद देवाकी पसंद म्हणटा ह्या सिराक आनी तो अशें म्हणटा पळय बाबाओ मदें पयलें एक म्हण शेजाऱ्या मदें इश्टगत आनी संतोशान सांगाता जी येतली घोव बायलां हें देवाक मानवता म्हणटा देखून आमी कितेंय आमचे मदें घुसपट गोंदळ आसूं दी लग्ना जिवितांत खंडीत जावन इल्लेशें सोडून हें खंडीत घडटा थोडो राग थोडी लढाय ही पुरा वेलपेराच्या पदांत तशेंच सांगलें आसा थोडो वेळ आमकां खंडीत जावन लढाई जाता रागी जाता झगडणी पडटा आनी पुरा करता पूण मागीर आमी खंडीत जावन एक जायजेत आनी तो राग दवरना आमी रावन दुसऱ्या कडेन आमी पुरा राग दवरता वय खंडीत जावन मस्त जाणांक राग दवरता पूण राग दवरसत न्हय पूण तुज्या बायले कडेन तुज्या गवाड्यान तुवें रागार आसचेंत न्हय म्हणटा पवित्र पुस्तक कित्याक म्हळ्यार दीस बुडच्या पयले एखाद्या तुमी रागार आसा जाल्यार दीस बुडच्या मदें तुमी राज्य जाया नाजाल्यार तुमी काटयेर जेन्ना न्हिदोंक येतात एकलें तिशीन पळोवन न्हिदता आनी एकलो तिशीन पळयता म्हणटाना मदें सैतान न्हिदोवन जाता वेगळा सार जावंक तुमकां विंगड करूंक तुमचो संबंद पाड करूंक तुमच्या कुटुंबाचें सगळें निसंतान करूंक तो सैतान तयार आसता देखून केदाळत आमी हें जाणा जाय जे प्रत्येक जावन आदल्या आमच्या बाब साहेबान सांगलेलें आसा थोडीं उतरां जुआंव पावल दुसऱ्यान ताणें 3 अल्तरी आमकां दिल्ले आसात घोव बायलांचें जिवीत ह्या लग्ना जिवीत सुफळ जायचें जाल्यार ती 3 अल्तरी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत ताणें उपयोग करीचे गय एक आमी मागणें करचें तें आल्तर दुसरें जेवण जेवचें तें मेज ती एक आल्तर आनी तिसरें सांगाता न्हिदोंगेचें कुडी तें एक आल्तर देखून 3 पवित्रपण आमी सांबाळल्यार त्या जिवितांत तांचें लग्ना जिवीत सुफळ जातलें त्या लग्ना जिवितांत कितें अडखळ्यो आसच्यो नात आनी ती कुटुंब तें लग्ना जिवीत यशस्वीच्या पावंड्यार पावतलें आनी तांचीं भुरगीं फळां बरीं जातलीं देखून हे उतार आज आमकां दिलां जाल्यार सर्व संवसारांतल्या प्रत्येक जावन घोव बायलां खातीर आज आमी मागया तांचें कितें घुसपट घुसळ आसल्यार सगळो पयस वचून दी माया मोगान एकवटान तांकां जिवंक जाली कृपादार सरस्वर देव हर एका जोड्यांक फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटल्यातले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळच्यो कशें जेजो. भगवंती मरिय देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्व आतां. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. देव बरें करूं.